स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर पणजे जायत्या बांदकामांचेर हावळ आयल्या। तातूंत सांतिनेज चर्चा समकार आशिल्ली 100 वर्सां पोरणी इमारत म्हळ्यार सांतिनेज वाठारांत फामाद कॅफे बोरकाराचे पाखे मोडचे पडले। सुदैवान मुख्य इमारत साल्वार जाली। ह्या इमारतीन बोरकार कुटुंबाच्यो 4 पिळग्यो कॅफे बोरकार हे फामाद हॉटेल चलयतात। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून धंद्याचेर मातसो परिणाम जालो। उदरगत ही जावपाकूच जाय आनी उदरगतींच्या कामां खातीर बेस्टेज आडमेळी हाडप न्ही म्हूण बोरकार कॅफेचो मालक संतोष बोरकारान सांगले। आम्ही 100 म्हणटा पण 100च्या वर कोणी स्टार्ट केले? माझ्या आज्यान हरी विठोबा बोरकार पारपती हे माझ्या आज्यान बोरये साकून पणजे आम्ही रावले आणि हॉटेल तेणे सुरवात केली। त्याच्या फाटल्यान माझो बापूय, बापाय फाटल्यान हांव आणि माझ्या फाटल्यान माझे भुरगे, म्हणजे आमची 4 जनरेशनां आमी ह्या धंद्यान आसा। याच बिल्डिंगेन याच आमच्या बिल्डिंगेन तुम्ही याच बिल्डिंग रावतात? हय, याच नेक्स्ट डोर माझे घर। फाटली 100 वर्सां तुम्ही या बिल्डिंगेन रावतात हय, आणि हॉटेल चलयतात? हॉटेल चलयता। सो आता किती तुमचं स्मार्ट सिटी खातीर कितें प्रॉब्लेम जाले? प्रॉब्लेम अशें म्हणजे डेव्हलपमेंट हो जावंकूच जाय आनी आमकां तेंच्यांनी वेवस्थीत हें करून दिलें। कितें म्हणून तुमचें अशें फुडल्यानच्यान वयता हें कांय ना, तुमची फक्त शेड काडची पडटली। जर डेव्हलपमेंटाक शेड काडूंक जाय आमकां प्रॉब्लेम ना, कित्याक जाल्यार लोकांक रस्त्याचोय प्रॉब्लेम जावंक जायना आनी आमकां निमाणें कितें आहा, आमकां लीप करून मेळटलें। मातशें पासियेंस काडूंक जाय। धंद्याचेर मातसो बिजनेस मातसो बिजनेस जाला, इफेक्ट जाला, बट कितें करूं, हें तर जावंकूच जाय। तुमची इतली पोरणी बिल्डिंग आसून सुद्दां 100 वर्सां पासून आसून सुद्दां तुमची मातशी तुमची थोडो कट जालो, फुडलो पार्ट हय, फुडलो पार्ट कट जाला। आनी ते नवीन जशें कितें करता आहा ती तांकां अजून आपल्या मना कोणी म्युनिसिपालिटीन हय, तेंचें चालू आसा, बट अशें म्हणजे फक्त आमी आयकोंक शकता कितें म्हणून हें वयता तें वयता। इवन आमचे शेडीचेय उलयताले ते, तुमची शेड वयतली। सो हांवें म्हणलें बरें आहा, जर डेव्हलपमेंटाक वयता जाल्यार वचों।